सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हेचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता लोदोविना रॉड्रिगीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता डिसोजा फॅमिलीच्या सगळ्या सोंपून गेल्ल्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूं. आमच्या मागण्यांत आयज खेरीत भाशेन दवरुया विनिता पिंटो आमची कॅटेकिस्ट जे हॉस्पिटलान आसा आनी पेरिगांत आसा. देवान तिका पेकोवणेचो हात लावंक आनी बेगीन बरी करून परतून आपल्या घरा हाडूंक ताचे पासत आनी ताचे फामिली पासत आमी मागुया. आमची 400 वर्सांची समारंभणी करूंक आमी तयारी केल्या. हे तयारेचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी ती आमकां एक भावार्थाची यात्रा जावंक आमी देवा लागीं मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो जेजूची ओळख आमकां सगल्यांक वेगवेगळे तरेन मेळटा. थोडे फावटी आमच्या वायटांतल्यान तावन थोडे फावटी आमच्या बरेपणांतल्यान तावन आनी भोव करून आमच्या वायटापणांतल्यान आमकां जेजूची ओळख मेळटा तेन्ना आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आमकां आपयता. पूण जायते फावटी ही जेजूची ओळख मेळ्ळ्या आसतनाय आमी बरेपण धरचे बदलेक वायटानूच रावल्या. असले सगळे आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार बरी सगळ्या जिवतांत भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. भाव भयणीनो आयच्या दिसा खेरीत भाशेन मागुया आमच्या शेजाऱ्या बोगमाळो फिरगोजेच्या फिरगोजकारां पासत आयज बागेवन कॉस्मस आनी दामयावांची परब मनयता आसतना तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी त्या गांवांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक सगळ्या वायटांतली तांकां निवारूंक तांचे पासत मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा ह्या संवसारा सांगाता जल्मल्ल्या कॉस्मस आनी दामयाव जवळ्या भावांक क्रिस्ती धर्मा पासत सांगाता रगत वारयल्या उपरांत सासणाच्या जिविताक सांगाताक जल्मूंक तुवें फावो केलें. तेच परी आमकांय नवो जल्म घेतिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक ह्या संवसारान सांगाता जेजूक गोवाय दिवंक आनी स्वर्गार सांगाता तुजें सूख भोगूंक निर्मी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक.
उपदेशकच्या पुस्तका वेलें वाचप. पोलकेपणाचें पोलकेपण म्हणटा उपदेशक. पोलकेपणाचें पोलकेपण सगळेंच पोलकेपण. सुर्या पोंदा गामयेन उमेवन वावरून मनीस कितें जोडटा? एक पिणगा वेता आनी दुसरी पिणगा येता, पूण प्रितूम सदांच तशीच उरता. सुर्या उदेता, सुर्या पडटा, मागीर तो आपले सुवातेर वेगेन धांवता आनी नव्यान उदेता. वारो दक्षिणेक मारता आनी उपरांत उत्तरेक वेता. तो पोत्तून पोत्तून घुंवता आनी नव्यान घुंवूंक वेता. सगल्यो नदी दर्यांत वेतात, पूण दर्या केन्नाच बरो ना, आनी तरी धांवता थंय नदी व्हांवून व्हांवून वेतात. सगल्योच वस्तू आमकां त्रास दितात. खंयच्याच मनशान म्हणूंक नजो. पळोवन पळोवन दोळे उबगोनात, आयकून आयकून कान वाजेनात. कितें आदीं आसलें तशें पोत्तून जातलें. कितें केलां तें नव्यान कोत्तलीं. सुर्या पोंदा नवें कांयच ना. पळयात, ही एक नवी वस्त, अशें खंयचेच वस्तू विशीं म्हणूंक जाता. जायतो काळ आमचे आदीं ती आसली. आदल्या काळार घडलोल्यांचो उगडास मात उरोना. तेच परी फुडल्या काळाच्या मनशांक हे त्या वर्सांचोय उडगास उरचो ना. देवाचें उतर हें. जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुतां धुवानू चलात पोत्तून हे एकाच उतरान मनशाक तूं पोत्तून मातयेक धाडटाय. काळाचो दीस येवन गेलो, रातचो एक फार सरोन वेता, अशें तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. उठच्या वेळाचें सोंपन कशें फुलत्या तोंडा वरी मनशाचो जीव तूं नाच कोत्ताय. सकाळचें तें किल्लोता आनी वाडटा, सांज पावली म्हणल्यार बावोन सुकता. जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. पोत्तून ये सर्वेस्परा केन्ना पर्यान रागाबरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचे तुका चुचुरे दिसूं. जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उलासें कोर. सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचेर देवूं. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कोर. ओय, आमच्या हातांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. उद्गार. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. हेरोद उपराजा घडटालें तितलें आयकून घुस्पलो. कित्याक कांय जाणां जिवांव मेल्ल्यांतलो जिवन जाला अशें म्हणो. दुसरी एलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणो. तरी हेर आदल्यांतलो कोण एक प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणो.
पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जुवांव, ताचे शीस हांवें तर कापले, जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर? आनी ताका खाशा पळयोवंक तो आशेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे Makane tuka Krista. हेरोद उपराजा. भाव भयणीनो, ह्या राजा विशीं आमकां जायते पावटी कडेन वायट दिसता, ताचो आमकां राग येता, कित्याक ताणें जेजूक बरें करूंक ना, वयल्यान जेजूक मारूंकय दिलो. एक बरी वस्त ताच्या जिवितांतली आयच्या शुभ वर्तमानाच्या निमाणे वडींत आमकां आयकूंक येता, आनी ताका खाशा पळयोवंक तो आशेतालो. ह्या संवसारांत जायत्यो वस्तू ताणें पळयल्यात, केल्यात, राजा कसो जियेला, पूण एक आशा, जेजू कोण, ताका खाशा पळयोवन ताका अणभवूंक ताची आशा. बाबा भयणीनो, ही आशा आमकां सगल्यांक आसूंक जाय. जेजूक खाशा पळयोवंक, जेजूक खाशा भोगूंक. आनी दुबाविरीत आमी सुभागी, कित्याक आमकां हो सोयेक मेळ्ळा. आनी दर दिसाक हे मिसाचे भेटेन आमकां हो सोयेक परतून परतून मेळटा, जेजूक खाशा अणभवूंक. आनी हे भेटेंतले भायर सरून जेन्ना आमी घरा वेता तेन्ना आमकां आनिकूय सोयेक मेळटा, जेजूक खाशा अणभवूंक. हेरोद पातशाय हें सगळें चिंतूंक पावलो, कित्याक ताणें वायट केल्लें. आनी तें म्हणल्यार जुआंव बावतिस्त जो सोत उलयतालो आनी ताच्या तोंडार मारतालो, तुवें केलां तें वायट, तुवें तुज्या भावाचे बायलेक आपली बायल करून गेला, ही वायट. आनी त्या पासत ताणें ताची गोमटी कातरलेली, हांवें तर ताचें शीस कापलें अशें म्हणटा. एके वाटेन भितरल्यान ताका कुसेसाचो किडो सतायतालो, कित्याक नाका आसतना ताका जुआंव बावतिस्ताचो जीव काडपाक पडलो आपली बायलेचें आयकोन. जाल्यार आतां जेन्ना ह्यो सगल्यो वस्तू लोक उलयता, जेजू अशें करता, अशें करता, अश्यो वस्तू सांगता, तो जें कितें करता तें आदल्या प्रवादी जे आसात तांचे भाशेन, म्हणजे देवा कडल्यान आयलोलें, देखून ताका जेजूक खाशा पळोवंक जाय. भोव करून भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमकां उपदेशकाच्या पुस्तकान सांगलां तशें ह्या संवसाराचें पलकेपण जें आसा, ह्या संवसाराची पदवी तातूंत आसा, जे भशेन राजा आनी हेर जे पदवेदार जाल्ले आसात तांच्या तांची पदवी दिल्ली आसा ती पलकेपणाचें. आनी हें पलकेपण संवसाराचें आमकां दादूस करिना. तर हे संवसाराचें पलकेपण हेरोद पातशायाकूय आसलें. आमी भाव भयणीनो आयज ह्या संवसाराच्या पलकेपणान घुसपल्लीं आसांक काय? हेरोद पातशाय जेजू विशीं आयकून घुसपलो. आयज जे भाशेन आमी जियेता, आमची लायफस्टायल्स आसात आयज जिविताच्यो, जे भाशेन आयज हो संवसार आनी आमचो समाज एके भाशेन करप्शनान बुडलेलो आसा, सगळे तरेचो भ्रश्टाचार, न्हयच फकत जे कोण पदवेदार आसात ते, पूण आमचेय सगळे आयज भ्रश्टाचार जाल्लो आसा. आमचीं कामां करूंक आमी ह्या सगळ्या भ्रश्टाचारान भितर सरता. आनी देखूनच आमचे भोंवतणी जो भ्रश्टाचार चल्लेलो आसा, भोव करून ह्या वडिलां सवें वो राजकीय मनशां सवें तो आमकां जायते पावटी फरक पडना, दिसती पडना. पूण जेन्ना जेजू आमचे मुखार येता वो आमी जेजू मुखार आसा, तेन्ना हें सगळें आमकां परतून घडटलें, जे भाशेन हेरोद पातशायक घडलें. ह्या संवसाराचें पलकेपण आमकां सुट्टलें, सर्गीचें वो देवा कडलें जें बरेंपण येता थिरायेचें तें आमकां आपयतलें. आयजूय उलो मारता, जाल्यार हे भेटेन वांटो घेता आसतना आमकां हो खेरीत अणभव दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आयच्या दिसाक जेन्ना आमी जेजूक आमच्या काळजान घेता हे मिसाचे भेटेन, तेन्ना आमचो निर्णय जावं दी जिविताचो, जें कितें पलकेपण आसा आमच्या जिवितांतलें तातूंतली भायर सरून जेजूचे थिरायेन आमी भितर सरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया.
विडोले वेडार गीत घेऊया. C24, पेज नंबर 38. C24. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान नव्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र विचारवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, खुर्सार रगत वारोवन आनी जीव दिवन सगळ्यां पयलो जेजू तुज्या मोगाचो साक्षी जालो आनी ताचे फाटल्यान त्याच मोगाक गोवाय दिवन तुज्या रोग साक्षांनी सुसलेल्या मरणाच्या उगडासा जेजूच्या कोश्टा मरणाचो हो योद्न आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तूं दयाळायेन तो मानून घे आनी आमकांय तुज्या मोगाची साक्षीदारां जावंक करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांच्या सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कॉस्मस आनी दामियांव तुज्या रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे असोगतायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परचडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या नाम वैभवान. उत्सर्गीक तुका सोय सोय, सर्वेस्वराचे नामी आतां तांकां सोय. उत्सर्गीक तुका सोय सोय. बापा, खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुझ्या कुसारी परोस
जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदता, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू खाशा पळोवंक आनी अणभवूंक आमची आशा, ही आशा आमची पुरी कर म्हूण बापाक उलो मारून बराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो गिराय सांगली आनी आमी आमचे चुकल्यार बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काडण्यात पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमियातले म्हज्या भितर येवच्या म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
Santa tuya wasa, Moshana valikta isalia, Rogantega sana move, More Santa tuya wasa, Tuje nav geta, Tuka mandita, Kazantan sugli, Tuka bandita, Amche mode rao Jesu. Moshana valekta exalia, Rogate ganzana mode, More Santa tuya wasa, Moshana valekta exalia, Rogate ganzana mode, More Santa tuya wasa. आमच्या काळजान आयिल्ल्याची सुख आमी दिनवासुया. आयच्या दिसा सायबिणीची भेट ज्या गोराब्यांनी जाता ह्या गोराब्यां पासत मागुया. नाकिडी डेविड पेरेरा, देवस्वा पिकेन जुझे आंतोनियो लुकस, दाबोली एल्विस फेर्नांडीस, होली क्रॉस फिलिप कॉस्टा, आल्तो दाबोली जोझेफिन वाज, बिहाइंड NSD कॉनरेड कुतिनो, रेजिना मुंदी जॉन फेर्नांडीस, आल्तो चिकाली मायरन टॅलिस. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, बागेवन कॉस्मस आनी दामियांव रोग साक्षांचो उगडास करून तुजें उमोलीक देणें जेजूचें मांस आनी रगत दिनवाशी काळजान आमी आतांच घेतलां. ह्या देण्या वरवीं आमचे जिणेच्या कोश्टा आकांता मदें तुजे शांतीन आमकां सांबाळ आनी सर्व तोरांच्या ताळण्याचेर तुज्या आदारान आमी जैत वेल्या उपरांत सर्गीच्या आनंदाचो मुकूट घेवंक आमकां व्हर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. जय सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वदर कर. उत्सवीक वर्साक मागणे. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावा पासत आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर फिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो निरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकेची दबाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जाताना पवित्र कुर्साच्या बोळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशोदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्मेचे स्फुर्तीन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगटणारां आमकां कर. आमेन. F16, page number 93. F16.
Cristaci pecata sopli, Crista Shanti, Garatolia, Sorgi Kurva, Amcher Devi, Deva Karga, Argamiuya, Deva Karga, Argamiuya, Sorgi Cheunan, Bhuktahan Bhavni, Dunya Deva, Argamiuya, Vinvasneci, Betu Sopli, Vinvasneci, Sarukshikya, Vinvasneci, Sarukshikya.